पणजे शाराक नितळसाण सर्वेक्षण 2024 खाला राष्ट्रपती पुरस्कार जाहीर झाला। पूण राजधानी पणजी ह्या पुरस्कारा खातीर योग्य नाशिल्ल्याचे पणजेकार सांगतात। पणजेत वचत ते कोयर दिश्टी पडटा। कोयर उडयतलो जाल्यार भौशीक सुवातांचेर डस्टबीन दवरिल्ले नात। कोयराच्यो राशी पळयल्यो जाल्यार ह्या पुरस्कारा खातीर महानगरपालिका योग्य नाशिल्ल्याचे कांय पणजेकार सांगतात। हो पुरस्कार खरेपणी कोयर उखलपी कामगारांक दिवपाक जाय अशें कांय लोक उलोवन दाखयतात। म्हाका दिसना जे आमी कंपेर करता न्ही सगळे सिटीमध्ये पणजेर पयले गार्बेज पॉयंट आसतले, बॉक्सां आसतली घालपाक गार्बेज डिस्पोजल, वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज, ती बॉक्सां नाच जाल्या। बट कलेक्शन ऑफ गार्बेज इज गुड एफिशियंट, बट फॉर द पब्लीक लोकांक पळय गार्बेज घालपाक जाय न्ही। आतां तुजे कडेन प्लास्टीक बॉटल्स आहा तुका डिस्पोज करूंक जाय, और प्लास्टीक बॅग आहा, और कितें वेट गार्बेज आहा, कितें हांवें फ्रूट तुमी घालतलो त्या गार्डनान एक पॉयंट ना। आमी आतां ग्रास ते व्हरता गार्डनान आहा, येदें व्हडलें गार्डन, एक पॉयंट तर दिवंक जाय न्ही गार्बेज घालपाक। मागीर लोक खंय उडयता, आतां आख्ख्या देशान पळयल्यार वी आर लिव्हिंग बेटर। पणजेन कित्याक साफ आहा? CCBक लागून न्ही। ते पळय कलेक्टर्स आसा न्ही, स्क्रॅप कलेक्टर्स, ते सकाळीं येवन रातचे येवन कलेक्ट करता सगल्यो बॉटल्यो, प्लास्टीक बॅगां। They should be awarded. Now regarding this award, it's a good thing for Goa. We got for Penge city, something different. So we find our city is better than other cities in Goa compared to all other cities in Goa. But a lot of improvement is still has to be done. So that they're working out with the mayor, commissioner, or concerned MLA also to do some facilities regarding for things. Because of the warden, they want tourists to be properly taken care there, and they should behave properly there. All that what is being done very soon. And we are requesting now smart city to improve the work, finish the work what they have promised to give us. That is still not finished. So पणजे सिटी हे आसा कशी दिसता तुमकां? स्वच्छ पणजे सिटी म्हणजे सिटीनूच आहा स्वच्छ, विलेजीन खंय स्वच्छ आहा? हय, पूण कचरो दिसना पणजेन। पणजेन कचरो सकाळी फुडें म्युनिसिपालिटी काडटा, परतो कचरो जाता। हां, पूण अवॉर्ड मेळपाक जाय पणजे सिटी। अवॉर्ड मेळपाक जाय, सिटीकूच मेळपाक जाय, विलेजीक कोण दितलो? no, I find it not what it used to be before. I don't find Banjam to be any good anymore, except for the river Mandovi. Okay. But do you think that Panjim is clean area? No, not anymore. अवॉर्ड वत ना। अवॉर्ड केन्ना दिवपाक जाय जेन्ना खरी स्टोरी आसा, खरे रियलिटी आसा, तांकां अवॉर्ड मेळपाक जाय। प्रेसिडेंटान किंवा खंयच्याय राष्ट्रपतीन आमी अवॉर्ड दिता जाल्यार देर हॅज टू बी ट्रूथ इन दॅट। आतां ट्रूथ म्हणल्यार आमच्या पेन्शन सिटीचें कितें, हांगा सगळी पयलीं सद्या घाण जाल्ली आसा। पावसाच्या दिसांनी म्हणनाका बेश्टे सुद्दां नॉर्मल पासून दिसांनी गार्बेज डंप केल्ली आसता, कितें सगळ्यात हें सगळें डेब्रीज उडयल्ले आसता। आनी आतां पळय ज्या स्पॉटार पळय हांव आसा, दॅट इज द हार्ट ऑफ द सिटी, इट इज एट पाटो। आतां पाट्यार म्हणटा तें हें उदक पळय तुमकां दिसता हांगासर, हें सगळें हें सेप्टीक आनी वेस्ट टँकाचे ओवरफ्लोईंग वॉटर, हें आख्खो रस्तो हो पळय आसा न्ही फ्रॉम हे पाट्यार पळय हो सेंट्रल लायब्ररीचो रस्तो म्हणटा आमी। हो सेंट्रल लायब्ररी मागीर जेरा बिल्डिंगां आसा, थंय ऑफिसां आसा, हे आख्ख्या रस्त्याक इतली उदक हांगा बुट्टी कशी जाल्ली आसता। सेप्टीक वॉटर, सुवेज वॉटर वीच इज ओवरफ्लोईंग। आतां तुमी हांगा तर हांगा प्रेझेंट आसले जाल्यार तुमकां तो वास येवपाचो आनी तुमकां कळपाचें हें वास, हें उदक पळय हांगा एक्युमुलेट जाल्लें आसा, दॅट इज द सुवेज वॉटर म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।